हो केपें शिरवयचो कलाकार देविदास शेटकार। सरकारी नोकरी आसून लेगीत देविदासान आपली कला सोडली ना। नोकरी करूनय ताणी आपली कला सांबाळून दवरल्या। फाटली सुमार 25 वर्सां जाली देविदास मातयेपासून कळसुली, कोंबे, बुडकुल्यो, पणट्यो, धुपारणे, घुमट आनी हेर मातयेच्यो वस्तू तयार करता। सिजना प्रमाण आपणे केल्ल्या वस्तूंक मागणी आसता अशें देविदास सांगता। हळदी कुकमाक बुडकुल्यो, दिवाळेक पणट्यो तशेंच चवथी वेळार घुमटांक खूब मागणी आसता। ह्यो सगळ्यो वस्तू करपाक माती केपेंच्यान हाडटा अशें तो सांगता। पयलीं आमचो आजो करतालो, तेजे नंतर बापायन केलें, तेजे नंतर हांवें तें हाती घेतलें। म्हणल्यार हांव शिकपा म्हणून कारण आसा। आमी 3 जाण भाव, पूण ते आपापले सर्विसी हेणी म्हूण आनी धाकटो आसलो तो एक गॅरेजी म्हूण आनी पूण म्हाका तें एक आवड म्हणजे बापाय बरोबर असो बसोन मातशें तरी कितें तरी अशें माती अशी घेवन 4 फावटी मोडटालो। पूण बापूय ते चाकाचेर काडचें पडटालें, तांकां त्रास पडटाले पूण तें काडपाक। पूण हांव शिकपा कारण सांगता, जेन्ना जांबावले आमगे जांबाब आसा पळय, ते जांबाबाले हितूर आमकां ती पयलीं मातयेची आयदनां दिवची पडटा मडकी, म्हणजे देव घटा बसता आसतना गवळण काले कशें म्हणल्यार कांय न्हू म्हळ्यार 5, 6, 7, 8 अशी दिवची पडटा आनी प्लस मागीर नवचंडी, महारुद्र हांकां बी मातयेचें लागता। आनी ह्या कारणामुळे हांवें आमचो बापूय एक्सपायर जालो म्हणटरी ल्हान आसलो हांव, एक 20 वर्सां पयलीं अशें 18 वर्सां म्हणल्यार तेन्ना आमी स्कुला वयता तेन्नाच अशें म्हणून तें मातशें हांवें मातशें मना धरलें आनी पयलीं हांवें 3-4 वर्सां तें कोणा कडेन दुसऱ्या कुमारा कडल्यान तें विकती घेवन हांवें दिलें। आनी मागीर म्हणलें हें अशेंच कशें जातलें अशें म्हणून हांवें जेन्ना पळय हांवें आत्मसात केलें, म्हणजे हांवें भितर सारको डीप गेलो आनी तेजे नंतर हें करून पयलीं वांकडी तिकडी करून हांवें तें करून आतां हांव तें परफेक्ट सांगपा म्हणल्यार तें खंयचें कितें सांगलें जाल्यार तें करपाक शकता। आतां म्हारगाय चड जाल्ल्यान ह्याच धंद्याचेर निबून रावप शक्य ना, देखून सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचें पडलें। कामा वयल्यान सांजेर घरा आयले उपरांत फावो तसो वेळ काडून लोकांक जाय त्यो वस्तू तयार करून दितात, तशेंच बाजारांतूय ह्यो वस्तू विकता। कांय लोक घरा कडेन लेगीत आपल्याक जाय त्यो वस्तू घेवपाक येतात अशें देविदास सांगता। करताले पळय तोच आमी आतां धंदो टिकोवन दवरला। पयलीं आमचें कितें आसलें, आमच्या आवय बापायन 1-4 जाण भयणी आमकां आशिल्ल्यो, तांकां वेवस्थीत लग्न करून दिलें कितें ह्या मडक्याच्या आधाराचेर। पूण तें आतां तशें ना, पयलीं तें जातालें पूण आतां कितें आसा, जें पळय आर्थीक परिस्थिती आसा, जें पळय सगळें म्हारगाय पावल्या त्या प्रमाणे तोच धंदो घेवन समज तर बसलो जाल्यार जायना। म्हणटकीर सहज अशें हांवें अशें म्हाका म्हणजे एक मेळटाची न्ही पोस्टां, म्हणटकीर बापायन आमी म्हणलें अशें पोस्टां आसा म्हणून चल म्हणपाक लागलें, म्हणजे सांजे तरी कितें करपाक मेळटलें अशें म्हणून म्हणजे तो बी धंदो धरून आनी हो धंदो धरून हांवें कशें तरी म्हाजें वेळें अशें फुडें अशें व्हेलें। आतां सद्याक घुमट बी करता, कितली लोकांची मागणी बी आसा? मागणी आसता लोकांच्यो, तशी मागणी आसा तशी आमी पुरयता अशें। म्हणजे आमकां आतां आमी केली म्हणटकीर आमगेर येवन सांगपा म्हळ्यार घरा कडेन सुद्दां आमी बाजाराक सुद्दां थोडे व्हरता, म्हणजे येवन सावड्डे व्हरताले सांगपा म्हळ्यार कुंकळी व्हरताले, तशें आतां आमची हांगा येवन सुद्दां आमची व्हरतात। गोमंतक टीव्ही खातीर शिरवय केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।